विश्व कोंकणी केंद्राच्या पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता सर. आमगेल घरा भितर असल उत्तर मस्त आयकता. मेन डोराक लॅच घालावे. चेरडोवा आवसला वचून म्हाका स्वॅलो करूं जायना, दुखता सैत जाले वेळार. तशीच आवस म्हणटले टेबलार बर रे डस्ट आसा म्हूण. आनी एक चेल्ली आवस लागी अशी निमगिता रांदनीरी कायलें तूप कर आसा, ताका स्पून घालून अशी अशी करचें कसं म्हणटाची म्हूण. आवस म्हणटा अशी अशी म्हणून म्हणचें म्हूण. अशी आमगेले कितले की संदर्भार. आतां एक चेल्ले चेडू सांगता म्हाका येवच्या वारांत कॉलेज डे आसा, ब्लावज आनी साडी जावका. ह्या पुरा उतरांत आमी पळयता गेल्यार मस्त आमगेलो शब्द आमी उपयोगांत उणी करता आसाची. मुखारचे पिळगेंत ते आनीकय उण जाता आसा. आतां घराक डोर लॅच केला म्हणचे बदलाक आमी खिळी म्हूण येता. खिळी म्हळ्यार आमगेले मनांत आसा ते फुडले बागलाक रुखाची एका वेवस्था आशिल्ली तें मात्र म्हूण. तशें न्हय, सगळी लॅचिंग सिस्टमाक आमी खिळी म्हूण येता. तशीच मेजा वयरी आसचें डस्ट धुळी जाता, धुळी. तशीच गिळतना दुखी जावचें, स्वॅलो करचें म्हूण. तशीच ब्लावजाक चोळी म्हणटा. आनी ते उपकारी अशी अशी करचें म्हळ्यार ते चाळचें म्हूण. आतां आमी कितले 5 शब्द पळयले. एक खिळी, आनेक धुळी, आनेक गिळी, आनेक चोळी, आनेक चाळी. विचित्र म्हळ्यार ह्या दोनी अक्षराचे शब्द ली ने जावं ली अशी अंती जावचे. शब्द आमगेलांत कितले आसा म्हणलो आमकां सगळ्यांक आश्चर्य जावचें पुरो. आतां हांव सांगिल्लें तसलें गिळी, धुळी, चाळी, चोळी असल शब्द. असल शब्द तुमी वेंचिता गेल्यार एक फुर्सतेर 1 न्हय, 2 न्हय, आतां हांव सांगिल्लें 5 न्हय, 10 न्हय, 20 न्हय, 40 न्हय, 50 न्हय, 76 म्हळ्यार 76 शब्द हांवें एक अशीची संग्रह केलेलो आसा. इतलो व्हड एक शब्द भंडार आसतना आमी तातूंत एक स्वल्प शब्द पूण उपयोग करनातिले ताका पुरो आमी इंग्लीश भाशेंतले घालता आसाची. आतां तुमी दाखोवन अशी मुखार वता गेल्यार आतां अळी म्हळ्यार एक शब्द आसा आमगेलो अळी. ताका अळी ना म्हळ्यार ताका नाश ना, शाश्वत म्हणून अळी ना. तशीच आमगेले मुखार उळी. उळी म्हळ्यार चिजल, इंग्लिशाची चिजलाक आमी उळी म्हणटा. तशी काळी, काळी म्हळ्यार ब्लॅक कलराचे. काली, काळी काली. केळी म्हळ्यार एक झाड. तशीच कोली म्हणून शब्द आसा. तशीच कोली म्हळ्यार आमगेले जोर आशिल्ले बायल मनशाक सांगचे एक शब्द फूड देखून. तशीच आमगेले शब्दाक हे ಒತ್ತಕ್ಷರ येतना, ಒತ್ತಕ್ಷರ येतना खंयची पुरो येता, कुळ्ळी येता, कुळ्ळी. आनी किळ्ळी एक आकार ते. तशीच खवळी म्हणटा आमी, खवळी हे पडी पानांनी फुडें एका वयर एक अट्टी दोन आजिकय तशी करताची. ते 25 एक खवळी करचे म्हूण म्हणटाची अशी. आनी कोंबळी, सान कोंबळी म्हणटा आमी चेरडाक पुराय अशी. आनी मुखार गेल्यार खाली, खिळी आनी खोली. खोली म्हळ्यार रूम म्हणून अर्थ, रूम. आनी मुखार आमी गेल्यार खोलपी म्हणटा, खोलपी. खोलपी म्हळ्यार सुकले पान म्हूण जाता. तशीच
गाळी गाळी दिवची म्हळ्यार शौचे म्हणून एक ते कोंकणीचे एक शब्द. तशीच गिळी, तशीच गोळी, गोळी आमकां तस गोळी म्हळ्यार एक आकार तो. तशीच घाली आनी मुखार गेल्यार तळी, तळचे आनी तळी व्हरचे म्हणून अनेक प्रसंगार येता. एक आमगेले विवाह कार्यक्रमात पुराय हे एक आसता. आनी वाली, वाली वाळी दोन शब्द विंगड विंगड, वाली वाळी. तशीच तेली म्हणून तेली त्याल करताले एक तेली म्हणून फुडें दाखून एक शब्द आसा. तशीच दळी, दळचे, दळच्या कसं मागीर दळी म्हळ्यार आमगेले एक भायर हाका जगलेक पुराय एक कंडीचे एक भाग ताका दळी म्हणटा आमी. तशीच दाळी आमगेले दाळी तोंयात उपयोग करता. तशी दिवळी, दिवळी आनी धुळी, धुळी, चाळी, चेल्ली आनी चोळी. आनी अशीच मुखार गेल्यार आमकां जाळी, जाळी म्हणून जत प्रारंभ जाता नेट्ट म्हणून, आनी जवळी आनी जल्ली अशी. आतां हांव सांगिल्लेची 30 पश्चेड 35 जाल्ले असल शब्द आनीकय इतलोच आतां सांगिल्ले तितलोच शब्द आनीकय आसा. ते अनेक संदर्भार पळय आमी. हांव हे आज तुमगेले मुखार कसो दवरता म्हळ्यार आमगेले शब्द भंडार विशेश जावन एक अक्षराचे आनी द्विअक्षराचे, दोन अक्षराचे शब्द मस्त आसा. तसलो बरी सामान्य शब्द समेत आमी आज आमगेले चेडवां ताका इंग्लिशांनी सांगता शिवाय आमगेले भाशेनी सांगता नाची. असल शब्द व्हरून घेवच्याक चेडवाला ह्या शब्दाक तांणी उपयोग करता तशी पळोवन घेवया. आमगेले भास आनीकय व्हड रितीरी बेळसुया म्हणटाची आयचे कार्यक्रम राबयता.